पिळगावच्या शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या रस्तो बंद आंदोलनाक लागून मिनाची येरादारी करपी ट्रक सध्याक धुल्ल खातात। कांय ट्रक धन्यांनी तर आपले ट्रक मायनीचेर उबे करून दवरल्यात। फाटल्या बुधवारच्यान मिनाची येरादारी बंद आशिल्ल्यान ट्रक धनी सामके अडचणीत आयल्या। शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटावे करून मायनिंग वेवसाय जाग्यार घालचो अशी ट्रक धन्यांची मागणी आसा। 12 वर्सां जाली आमी ह्या मायनिंगाच्या हितूनसून त्रासान आसा। कित्याक टोटल जर कितें जालो जाल्यार शेतकार जावं आमकां कोणूय जावं ते जे येता आनी ट्रान्सपोर्ट आडयता, कंपनीक हेजो ठोकर काय बसना। कित्याक कंपनीचे जो एम्प्लॉई आसा जावं आनी कोण तांकां पेमेंट मेळटा, पूण हितून सगळो मरणाकाळ जाता तो आमचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट म्हणजे ट्रान्सपोर्टरांचो जाता, ट्रकवाल्यांचो जाता। जेणे करून आमी जर तशें म्हणटा आमी रोड टॅक्स भरता, इन्शुरन्स भरता आनी कितें गव्हर्मेंटाची जितक्यो फीज आहा आमी ती फारीक केल्ल्यो वयता आनी आमकां फक्त आडोवपाक फक्त आमीच एक बळीचे बकरे जाल्ले आसा ट्रान्सपोर्टाक म्हणजे ट्रान्सपोर्टर। त्या खातीर हांव हितून सरकाराकूय सांगता आनी मायनिंग डिपार्टमेंट जे वेदांता मायनिंग आसा ते ऑफिसरांक तेंच्या जे मॅनेजमेंटांक सांगता की जाता तितको प्रश्न जे इफेक्टेड बेल्डांचे जे प्रश्न आहा ते प्रश्न सॉर्ट आउट करचे आनी जेणे करून ही मायनिंग आसा ती बरे भशेन चलची। आंदोलनाच्या फाटभुंयेर वेदांताच्या वेवस्थापनाकडेन चर्चा करतले। उपरांत ट्रक धन्यांची बसका घेवन फुडलो निर्णय घेतले अशें दिवचलच्या ट्रक धनी संघटनेचो सचिव सुभाष किनळकर हांणी सांगले। हायकोर्टांसून जेन्ना आमच्यो मायनी जेन्ना बंद जाल्ल्यो म्हणजे डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट शेतकऱ्यांच्या विशयाची मागीर ऑनरेबल हायकोर्टान आमकां थंयसरसून परमिशन मेळ्ळें आनी पावसानसून आमी ज्यो चालू केल्ल्यो खंयच्या ग्रावंडाचेर आमी पावसान चलोवंक सोदिनासल्यो त्यो पावसान आमी चालू केल्यो हेज्या खातीरच की फुडें जो सिजन येतलो मायनिंगाचो तो सिजन आमचो सुरळीत वयचो म्हणून आमी पावसान चालू केल्लो। पूण तितून आमकां खूब लॉस जालो। पूण पावसान फाल्यां कोण आडयतलो कोण आडोवचो ना हो आमी पयलींच प्रश्न घातलेलो कंपनी कडेन आनी तुमी तो शेतकऱ्यांचो जावं आनी कोणाचो आतां पिळगांवचो शेतकाराचोच विशय ना, बिचोले कोंबडुजाचो आहा, मयां शेतकऱ्यांचो आसा, मुळगांव आसा, लांबोकार आसा, जे कोण ते मायनिंग बेल्डाच्या हितून जे शेतकार आसा तेंचो विशय सॉर्ट आउट करचो म्हणून। पूण आजून पर्यंत म्हाका दिसता कंपनी खंयच्या हेजेर पावल्ले आहा डिसिजनाचेर ते आमी नको, आमकां काम जाय। त्या खातीर काल आमची गेट मिटींग जाली आनी ते गेट मिटिंगेक आमी अशें ठरयलें की आमची जो पर्यंत कंपनी कडेन मॅनेजमेंटा कडेन मिटींग जायना तो पर्यंत आमी ट्रान्सपोर्टेशन करचें ना। म्हणून आमी काल जो आमचो संतोष मांद्रेकर आहा जो हेड ऑफ क्लस्टर नॉर्थ गोवाचो आहा ताका आमी कॉल केलो, हांवें केलो आनी सतीश गांवकर आमचो प्रेसिडेंट आहा तो उलयलो आनी आमकां तेजे कडेन जाता तितके बेगीन आमकां मिटींग मागल्या। मिटींग मागतकूच जो कितें विशय आहा सगळ्या पात्रांवांकूय आमी कॉल आउट केल्ल्या की धबधब्यार गॅदर जावचे आनी थंय मिटींग जातकूच मागीर फुडली एक्शन जी आसा आमी ते डिसिजन आहा ते घेतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।